केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह डॉक्टर आंबेडकरा संदर्भात केल्ल्या विधानाचो गोय काँग्रेसीन निषेध केला। अमित शाह राजीनामो दिवन ह्या विशीं जाहीर माफी मागची अशी गोय काँग्रेसीन मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। देशाचो गृहमंत्री ताणे भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाजो अपमान केलो आपल्या स्पीचा भितर। ताणे सांगले की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या। आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन आणि आम्ही ताचे नाव हजार न्ही लाख फावटी घेतले। काल ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येऊन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट that the home minister of the country या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयले, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता। जेन्ना आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन पार्लमेंटाच्या भायर सायलेंट प्रोटेस्ट आंबेडकराचो फोटो घेऊन जेन्ना प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना हेच बीजेपीचे लोक तो फोटो एडिट करून ताजेर सोरोसाचो फोटो घालता। वो आंबेडकराचो अपमान न्ही की तुम्ही आंबेडकराचो फोटो चेंज करून सोरोसाचो फोटो कसो घातलो? तुम्ही अपमान केला आंबेडकराच्या फोटोवाचो। काल ज्या पद्धतीन पार्लमेंटान आम्ही पळयले की इंडिया आघाडीचे सगळे खासदार एक सायलेंट प्रोटेस्ट करत आंबेडकराच्या पुतळ्याकडल्यान पार्लमेंटान जेन्ना वताले, तेन्ना मुखद्वाराचेर हे बीजेपीचे गुंड MP कशा पद्धतीन तांणी इंडिया आघाडीच्या खासदारांक ते आडयले, धक्कामुक्की केली। जे राज्यसभेचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा श्री मल्लिकार्जुन खरगे, ताका तांणी कसो धुकलून उडयलो। तांणी स्पीकराक सुद्धा पत्र बरयला की हाजेर कारवाई जावपाक जाय। म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार, मोदी सरकार अडानीचो जो विषय आसा तो कसो डायवर्ट करप, अडानीच्या विशयाचेर पार्लमेंटान चर्चा जावप ना म्हणून ह्या देशाचो गृहमंत्री आंबेडकराचो थंय अपमान जाता। हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांची मेंटॅलिटी कितें। असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस, कित्याक जो काल देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ताणे काल जो एक स्टेटमेंट केलो आणि तो जेन्ना ताणे रिमार्क डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केले, एक गजाल म्हणल्यार आमी तातूंतल्यान सरप्रायज जावना की अमित शाहान अशे विचार दाखयले म्हणून, कित्याक अमित शाह जे बॅकग्राऊंडांच्यान येता, जे संघ RSSचे बॅकग्राऊंडांच्यान येता, जाल्यार म्हाका दिसता इतिहासा बद्दल ताका कांय नॉलेज आसची ना। कित्याक देशाचो हो इतिहास, भारत देशाचो जो इतिहास जो आसा जो स्वतंत्र लढ्या पासून सुरू जाला, तातूंत RSSचो आणि बीजेपीचो कसलोच वांटो नासलो आणि त्या कारणा खातीर आज म्हाका दिसता अमित शाह जे उलयलो तातूंतल्यान तांची ओरिजिनल कितें विचार आसा हें कळटा। जाणात की आम्ही बाबासाहेब आंबेडकराक आम्ही मानतात, आंबेडकर जयंती म्हणून पासून सेलिब्रेट करतात आणि आम्ही स्वतःचे न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हणून आशिल्लो, बरो शिकला आणि बरो आमची फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड देअरफॉर the kind of respect and the level that we have to keep of such people is across party lines, is across any political affiliations or even across any religion. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on बाबासाहेब आंबेडकर। सुनील बाबान सांगला त्या प्रमाणे आज आम्ही एकठांय जाल्या हांगा निषेध करपाक जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शाहान केलो, आणि म्हाका दिसता हो कॅज्युअल असो स्टेटमेंट न्ही,
ही खरी भावना जी बीजेपीची आसा तांच्या काळजा मुखार ते असले स्टेटमेंट करून लोकां मुखार पावतात. तांकां कितें ही भावना की आमचे संविधान जे आसा ते नश्ट करपाचे, बदलून उडोवपाचे. आणि जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुन्याद घातल्या असले आमकां संविधान घडून हाडून दिला आमच्या लोकां खातीर, गिविंग अस नॉट ओनली अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट गॅरंटींग द फ्रीडम ऑफ अँड रायट्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. आणि हे पळय रायट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डुईंग वॉट एवर वी नीड टू डू, विच इज बींग कटेल्ड बाय दिस गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय रायट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे.